गोंयांत मोसमा भायल्या पावसान नेटान हजेरी लायल्या. कांय कडेन येतासो जालो पूण येयलोच ना. जाल्यार थोड्या वाठारांनी तेणी घसघशीत घालून घेतले. आयतारा राती कडेन जोगलां आनी गडगडा सयत कांय वाठारांनी तेणी हजेरी लायली. गोंयांत साबार वाठारांनी आयतारा पावस पडलो. फोंड्या राती कडेन विजेची जोगलावणी आनी गडगडा सयत पावस रोखलो. कांय कडेन ताका वेगवान वाऱ्याचो सांगातूय मेळ्ळो. वातावरण थंड जाल्ल्यान लोकांक थाकाय मेळ्ळी खरी, पूण लुकसाणय जालें. लायट नाशिल्ल्यान काळकी रातींतले सैमाचो हो आंगार कांटो हाडपी रूप लेगीत तितलेंच मन भुलोवणें थारलें. पळयात. जाल्यार दिवचल वाठारांत पावसाळ्यांत चड धोको निर्माण जावं येता म्हणून ह्या वर्सा नगरपालिकेन वाठारांत पोरण्या गटाराची दुरुस्ती आनी पावसाचें उदक गटारांतल्यान वचपाक वाट आनी हेर कामांची बरी नेटान सुरवात केल्या. आयकयात. सर्टन एरिया अशी आसा जी आयज आमी हांगा उबे आसा ती गणेश नगर म्हणून एरिया आसा. हांगासर ही व्हडली खळगी आसा. ही पयलींची ट्रेडिशनल खळगी आसा. ती कितें जाता तितून आतां हांगासून जर उदीक पास जालें तें उदीक रस्त्यार येता आनी रस्ते पिड्ड्यार जाता. त्या खातीर म्हाजें PWD कडेन हें आसा की कित्याक मुन्सिपालिटी फंडान हें काम जायना. फंड आमकां लिमिटेड आसता आनी त्या लिमिटेड फंडान येदें व्हडलें काम घालूंक गावना. हें काम आमचें PWDन करपाचें. हे PWDक हांव सांगूंक सोदता की हे जे व्हडले अशे आमचे गटार आसा ही जी आदली ट्रेडिशनल अशी खळग्यो ह्यो आसा त्यो बांदून दिवपाच्यो, जेचे करून ते बांदल्या उपरांत जे हांगासर सुद्दां तुमी पळयता हांगा गटर नासल्या कारणान हें उदीक पावसान रस्त्यार येता आनी रस्ते वयता. त्या खातीर जे रस्ते आमी इतके पयशे खर्च करून जे रस्ते PWD करता ते रस्ते जर आमकां बरे दवरूंक जाय जाल्यार आमकां गटाराची गरज आसा आनी हे सरकारानूय विचार करपाचो हेजेर आनी PWDन खास करून हे पळोवपाचें आनी एक गटारां प्रॉपर बांदून आमकां दिवची, जेचे करून गटारां उदीकूय लोकांक त्रास जावचे ना पावसाक आनी रस्ते आमचे सेफ उरतले. आमचो जो प्री मॉन्सून जो वर्क डिसिल्टिंगाचो चालू आहा पळय ऑलमोस्ट आमचो 14 वॉर्ड आसा आमचे. भितरले आमी ऑलमोस्ट 6 वॉर्डांचेर काम आमचें चालू आसा. भितर 2-3 ऑलमोस्ट आमी कंप्लीट केल्लेले आसा. फक्त आतां आमी WRDक आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां की तेंच्यांनी तो मेन जो आर्का कडलो हें आसा पळय नाला तो तेंच्यांनी घेवचो कितले बेगीन डिसिल्टिंगाक. आत्तां उलोवप जाल्लें ताणें सांगलां आपूण लेटर करा आमी ते हातीन घेता म्हणून सांगलां. कितके % जाला आतां पर्यंत का? आनी बाकीचे 3 आहा ते ऑलमोस्ट 50 to 70% सगळे जाल्लेले आसा. आनी गार्बेज मॅनेजमेंट कितें केलां आमी? गार्बेज मॅनेजमेंटा बद्दल म्हणजे खंय ब्लॅक स्पॉट आहा ते कितें क्लियर करपाचें अशें थारायलां? ते आमचे चालूच आसा. रुटीन वर्क तो आमी घेत आसा. जाल्यार मडगांव फातोड्ड्या काल पावसान वाऱ्या वांगडा हजेरी लावन स्टेडियमा वयले पत्रे पावसान हुबून गेले. जाल्यार स्टेडियमाच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी करून बेगोबेग दुरुस्त करपाचें उतर दिलें. आयकयात. एप्रॉक्सिमेटली एक 15 ते 20 लाख तरी डॅमेजीस आमकां जाल्ले आसात. बट एप्रॉक्सिमेटली आमी एकदम फायनल म्हणजे चॅकींग केले शिवाय तें कळपाना कॉस्ट कितलो जातलो तो. आनीक हेजे फुडें आमचें वर्ल्ड कप येवपाचें आसा, फिफा वर्ल्ड कप. तेजे पयलीं हें आमकां करचेंच पडटलें कित्याक तेंचो रिक्वायरमेंट रुफिंगाचो आसा. म्हणटकर स्ट्रेंथनींग आमकां करचोच पडटलो. गव्हर्मेंट हॅज टू टेक सम इनिशिएटीव टू गिव अस वॉट एवर कॉस्ट टू स्ट्रेंथन ऑर मे बी रिप्लेसमेंट ऑफ दीस रुफींग, डॅमेज रुफींग. बाकीचे कडेन आनी कांय डॅमेजीस जाल्ले नात. फक्त वेस्ट एंड एट द वन कॉर्नर तितलोच पार्ट गेल्लो आसा. 1/4 असो डॅमेज जाल्लो आसा पार्ट स्टँडाचो, एंटायर स्टँडाचो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक, फातोड्डेच्यान संदीप तुयेकार आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार.